कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. नमस्कार. रस्त्या कुशीची धार्मीक थळां ही एक व्हडली सामकी एक गोंयांतलें एक व्हडलें कन्फ्युजन जावन पडलां. एक ल्हानशें कितें तरी एक ल्हानशें स्ट्रक्चर आसता तें व्हडलें जाता, तें मागीर जागृत जाता आनी लोक खंय हजारांनी येतात सगळे धर्माचे. आतां तर अशें जालां की ल्हान ल्हान जे पळय कितें आशिल्ली ही स्ट्रक्चर ती येदी व्हडली जाल्यात की आतां लोकांक ती दिसता की ते रस्त्याचे जेन्ना ब्रॉड जातात तेन्नाय ते मोडचे न्ही, आनी मोडले जाल्यार सरकारान बांदून दिवचे. ताजे खातीर प्रसाद घेतात आनी सरकार ते बांदून दिवपाक तयार जाता सरकारी पयशांनी. ह्या संदर्भात सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टान प्रत्येक वेळार निर्णय दिल्ले आसात. ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी जावना. सरकार म्हळ्यार बनाना सरकार काय कितें अशे तरेची एक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आमी पळयतात. आनी फटीचे म्हणजे अशे तरेच्या गरजे भायल्या गजालींचेर चड वेळ खर्च जाता, पयसो खर्च जाता आनी बरे जेन्ना व्हडले रस्ते पूल बांदपाचो जेन्ना प्रश्न येता ताका कळाव जाता, नाका आशिल्लें कन्फ्युजनां. सगळ्यान व्हडली गजाल म्हळ्यार लोकांच्यो धार्मीक भावना इतल्यो अती कोमल जाल्यात की त्यो लोकांक ताजे भावनाक लोकांक ठेच पावता. ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक आमी चर्चा करतात. आमचे कडेन 3 मानेस्त आसात. आमचे बरोबर आसा जस्टीस RMS खांडेपारकर, निवृत्त हायकोर्ट जज. दोतोर तुमकां आमचे कार्यावळीन हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसात सोशल एक्टिविस्ट मोहनदास लोलयेकर. आपली खडेगांठ मता खातीर ते लोकप्रिय आसात. ते भायर कायद्याचे अभ्यासक एडवोकेट क्लियोफात कुतिन्हो आल्मेदा, जे सतत अशे तरेचे राजकीय सामाजीक प्रश्नांवयल्या चर्चेन पोटतिडकीन ते सामील जातात. सगळ्यान पयलीं हांव मोहनदास लोलयेकर तुजे कडेन येता. ह्या विशयाचेर म्हाका थोडे भितर तुजें मत जाय. हांगा 2 कायदे पंडीत आहात, जज आनी हायकोर्टाचे जज आनी सिनियर एडवोकेट, आनी हांव सामान्य मनीस. हांव सामान्य मनशाक प्रतिनिधित्व करता. म्हाका अशें दिसता की ह्या सगळ्या हाका सरकारच जबाबदार. हे धार्मीक स्थळांचें जें अवडंबर जें जालां ताका सरकार जबाबदार. तूं म्हणटा सरकार जबाबदार कित्याक? तर ह्यो ज्यो बारीक बारीक जेन्ना जाता काट्याचो नायट जावचे पयलीं सगळी मोकळी करपाचें उरता. पूण अनेक ठिकाणी हांव पळयतां की सरकार रावता, उगी रावता, पॉलिटिकल प्रेशर किंवा बाकीचें ना. एक सरकाराक संदी आशिल्ली की फाटीं की जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें की धार्मीक स्थळां जी बेकायदेशीर आहात आनी रस्त्या कुशीक जी अडचणीची ठरतात, जी एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून जी जातात ती सगळी काडची म्हण. तेन्ना सरकारान बोटचेपी धोरणें घेतलें. एक्चुली सरकाराक बोटचेपी धोरण घेवपाक गरज नाशिल्लें. हातूंत सरकाराक फायदो आहा. म्हाका दिसता की सरकारान बोटचेपी धोरण घेवपाक सरकाराक फायदो आहा की जे ज्वलंत प्रश्न आहात, बेकारीचो प्रश्न आहा, महागाय, हे प्रश्न हाजेर मोकळे जातात. की झगडी जाली 2 धर्मां भितर, 2 जातीं भितर, 2 भाविकां भितर झगडी जाली की लोकांचें लक्ष पेल्यान गेलें आनी सरकारची जी कुकर्म आहात, सरकारचो जो भ्रश्टाचार आहा तो सगळो लिपता. म्हणजे ह्या देखून सरकाराकय हें जाय आनी म्हण सरकार मागीर सांगता काय आपूण बांदून दिता, तूं प्रसाद घे. अरे आमगेले सरकार हें सर्वधर्म समभाव आशिल्लें निधर्मी सरकार. हाका प्रसाद घे, पाकळी लाय, खंय दर्ग्यार वच, खंय चर्ची वच, आनी स्ट्रक्चर नव्यान बांदून दिवपाची जबाबदारी खंय सरकार सांगतले. एडवोकेट क्लियोफात कुतिन्हो आल्मेदा. चोय मोहनदासान सांगिल्ले प्रमाणे आय फुल्ली एग्री विथ हिम दॅट स्ट्रक्चर्स वयर सरपाकूच दिवपा जायना इन द बिगिनींग. पूण कितें आहा इन गोवा, वेदर इट इज रोड सायड स्ट्रक्चर्स ऑर हावजीस, बिल्डींग इल्लिगली हॅज बिकम द रूल अँड दीस एप्लाय. सो आमी आतां फकत रोड सायड क्रॉसीस अँड रोड सायड टेम्पल हेजी उलयताय. पूण नॉर्मली आय फायंड building illegally is become the norm. And one more issue I find at this stage, of course it may not apply to temples and crosses on the roadside. Building is become difficult because you cannot easily get plans passed. So because you cannot get easily plans passed, everybody is building illegally, and that is applying to roadside temples and roadside crosses also. Second, आमगेले ऑफ लेट सेंटिमेंट्स चड फ्रेजायल जाले. हे इतली फ्रेजायल नाशिल्ले. एक्झॅक्टली इन द पास्ट से 10-20 years ते चड फ्रेजायल जाले. आमी चड इमोशनल जाताय वेन इट कम्स टू इश्यूज लायक दीस. आनी थर्ड इश्यू कितें जाता, कोणागेले रेस्टॉरंट चलता
तें रेस्टॉरंट सेव करपाक तूं रोड डायवर्ट करता. तुका एक फ्लायओवर उमके कडेन येयल्लो नाका कित्याक तुगेलो पेट्रोल पंप आहा. सो असले गोश्टी आमकां सगळ्यांक खबर आहा. सो फ्लायओवर सेव करपाक पेट्रोल पंप सेव करपाक फ्लायओवर येना, रेस्टॉरंट सेव करपाक रोड डायवर्ट जाता. तशें जाल्यार लोकांक दिसता टेम्पल सेव करपाक, क्रॉस सेव करपाक रोड कित्याक डायवर्ट करप न्हू. व्हेरी नायस. हांव तुजे कडेन येतलो. जस्टीस खांडेपारकर बाब, तुमचें मत खूब म्हत्वाचें. तुमी अशे कार्यावळींनी येनात. आमचे भिडे खातीर आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करून तुमी आयल्यात. पूण तुमकां हाडपाचो एक विशिश्ट हेतू आसा. तुमी स्वता एक धार्मीक मनीस. तुमकां धर्म, तुमकां रिलिजियस वेगवेगळे हेजे पळय कितें चलता त्या बद्दल एक आस्था आसा. पूण तुमकां अशे तरेचे रस्त्याचे कुशीक जेन्ना अशे तरेचे अवडंबर मासता धार्मीक थळांचें, ताजे बद्दल तुमचें मत कितें? गोंय स्वतंत्र जाल्यार 65 वर्सां जवळ जवळ जालीं. हय. तरी सुद्दां ह्या विशयाचेर आमकां आज भासाभास करची पडटा. हाचें खरोखरच दुर्दैव म्हणून जालें. सामकें. गोंयांत क्लेवथोस बाबान सांगलें प्रमाणे रस्त्याच्या दोनूय कुशीक वचत थंय अशी ही धार्मीक म्हणा किंवा आनी कसली कन्स्ट्रक्शनां जाल्लीं आसा. आतां ह्या 65 वर्सां पासून आमी ती क्लियर करूंक शकूना हें आमचें दुर्दैव. सारकें. तें खरोखरच काडप बेगीन जितलें बेगीन जाता तितलें काडप गरजेचें आसा. कांय धार्मीक स्थळां आहात थंय लोकांच्यो भावना कदाचित दुखवता. पूण भावना ह्यो कोणा कडेन आसता? भावना ह्यो देवा कडेन आसता. जाग्या कडेन भावना नासता. जाग्या कडेन प्रेम आसता, मोग आसता. भावना आनी मोग ह्यो दोन गजाली. तुज्या मोगा खातीर लोकांचें हित जे रहदारीक जास्ती जोड लोकांचें हित तें नाकारप हें बरोबर न्हय. सामकें खरें. जेन्ना दोनीची तुळा करता आमी भावना आनी हे लोकांचें हित तेन्ना लोकांच्या हिताक चड म्हत्व दिवंक जाय. सारकें खरें. आनी लोकांनी आपल्या भावनेचेर थोडोसो मातसो कंट्रोल करूंक जाय. कारण भावना ही देवा कडेन, देव सगळे कडेन आहा. आमकां मूर्त कित्याक जाय? आमकां कॉन्सन्ट्रेशना खातीर. ती हांगा आसली आनी होते आसली हातूंत व्हडलोसो फरक आसूं शकना. सारकें खरें. बरोबर. म्हणून त्या दृश्टीन पळयत जाल्यार हे विनाकारण हे गोश्टी आज पर्यंत दवरल्यात ते जाता इतले बेगीन काडूं जाय. ताणें क्लबान सांगलें त्या प्रमाणे फ्लायओवर करपाक लोक हे करतना. मुंबय तेंच जाल्लें न्ही आज पर्यंत. हाजी अलीक कितें जालां? कित्याक कोणा लागून फ्लायओवर उरला आनी थंय कितले त्रास जाता? तशें सगळे कडेन चलता. हेंच चलता. कोणाचें तरी प्रेशर, कोणाचें तरी आनी कितें ताका लागून तें तशें जावंक दिवंक जायना. एक्झॅक्टली. म्हणूनच प्रश्नात तो असो इलिगल स्ट्रक्चर आसात ती आडखळ करतात. थंय लोक मरतात. अशे कितलेशे जाग्यार ल्हान ल्हान घुमटे आहात किंवा कितें कितें आसात. एक्सिडेंट जावन रातचे कितलेशे त्याच धर्माचे लोक मेल्ले आहात. पूण ते मेले कितें स्ट्रक्चर जशें मोडलें कितें आनी व्हडलें जाता. आतां तर मागणी जाता सरकारान बांदून दिवप. न्ही आतां पळय सरकारान बांदून दिवपाक हांव कायदेतज्ञ म्हणजे 2 कायदेतज्ञ मोठी आहा. तांकां कळटलें की सरकार खरोखर बांदून दिवंक शकता काय ना. आनी हाजेर खरें म्हणजे अशें जावपाक जाय की सरकार जर जनतेचो कराचो पयसो जर अशें कामाचेर वगडायता तर सरकाराक वटणी हाडपाक खंय तरी कोर्टान बिटान वचून ताचेर हें करचें पडलें. दुसरो प्रश्न क्लबतान सांगलो तसो की फ्लायओवर जेन्ना जाता कोणार पंप आहा म्हण जाता म्हण लोकांच्यो भावना चड येता. लोक आतां इवन आतां रिसंटली जी कांय घटना घडल्यो आनी बोवाळ जालो गोंयांत थंय लोकांचें मत अशें जालें खंय तरी एक मोल चुकोवपाक देवा घुमटे वयल्यान तुमी रस्तो व्हेलो. म्हणजे सरकाराचेर लोकांचो विश्वास ना. लोकांक अशें दिसता की सरकाराक देव हें गेले जाता पूण मोल चुकोवपाक जाय. सो ही जी भावना ट्रस्ट ना, लोकांचो विश्वास सरकारा वयलो उरला. म्हणल्यार सरकार जेन्ना असो तसो रस्तो करपाक सोदता तेन्ना सरकाराचें कितें तरी आसा. म्हणजे पयलीं एक हांव तुका उदाहरण दिता का हांव हें सांगना की लँड एक्विजिशन कांय जाण मंत्री आसतना अशें खंय करताले की वचप आनीक पयलीं सांगप तुका तुगेली जमीन गेली गव्हर्मेंट घेता ना तूं आपल्या दी. आपल्या दिन जाल्यार ती लँड एक्विजिशना वता. आनीक अशा कांय लोकांनी जमीन घेवन दवरली की समज बायपास ज्या रोडार वता त्या रोडा वयली जमनी पयल्यो घेवन दवरल्यो. म्हणजे लोकांक दिसता की हे जे पॉलिटिशियन आहा पळय हे फक्त चोरपाकूच उठला. तांकां देवाचें पडणें गेलें ना, तांकां बाकीचें कांय पडलें म्हण तें लोकांचे. पूण आतां एक असो वेळ आयला की म्हाज्या कोतान कोणी तरी कोर्टाक वचचेंच पडटलें की रस्त्याच्या कुशीक हांव एक पळयतां. हांव एक कडेन क्रॉस पळयतां एक धार्मीक स्थळ आसा की 3-4 फावटी एक्सिडेंट जाले एकाच हाजेर एका स्पॉटाचेर आनी तो मोडलो.
आनी प्रत्येक खेपे मोडी तेन्ना त्या थंयच्या कमिटीन फोर्स केलो जेणे ताका आपटलो पळय ताका फोर्स केलो की तो सारको बांदून दी म्हण आनी प्रत्येक खेपे तो इल्लो 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 वाडत वता थंय कांयच हें करना सरकारान अशे जाग्यार स्टेप जावपा जाय की बाबा हें अशें उरपाकच ना सगळें सर्रास खंयचोय धार्मीक हें दवरनासतना की म्हाजो तुजो दोन आहा पूण हांवें भितर सांगलें तशें सरकाराक नाका हें सरकाराक हें अशें बेबंदशाही उरपा जाय जितली बेबंदशाही उरता तितली तांकां चोरप बिंदास्त करपाक मेळटा बाकीच्या आनी विशय ना गव्हर्मेंटान अशें स्ट्रक्चर परत बांदून दिवप हें कितें चोय मोहनदासान सांगले भशेन ऑन द रोड तो सांगता भशेन ऑन द रोड आसा बरं तूं सांगतो ऑन द रोड तो सांगता त्या घराको थिंगा हय तें सांगलें हांवें तें आयकलां सो रोड स्ट्रक्चर ऑन द रोड structures by the side of the road. If it is land which is acquired, Yeah. so that structure has no business to be there. Correct. So तो मुगे भाशेन काडपाकूच जाय. सारकें. आनीक see if it is something which is there over a long period, if it is a property issue, then okay, I can understand, you can relocate it somewhere because you are acquiring that land and you can also give. पूण तो तर रस्त्यार आहा बांदून दिवपाची गरज कितें? सारकें खरें, सामकें खरें, यू आर रायट. दोतोर हें हाव यू रिलोकेटिंग इज वन थिंग हय. आणि नवीन बांदून दिवप सामकें हां. हें दुसरें दोन Yes, गजाली yes. दोनीचे एकामेकाक मेळ पडना. Exactly. जेन्ना तूं रिलोकेट करता तेन्ना तुवें तशेंच बांदून दिवपाचें आसता. बरोबर. तितले ताजो व्हॅल्यू करून जो जशें लँड एक्विशन करतात तुमी वालोर करतात तसो ताजो वालोर करून तितल्याच वालोरान तें थंय बांदून दिवपाचें आसता. बरोबर. पूण नवीन बांदता ताका तुमी कितलोसो खर्च येता Exactly. हें सरकाराक च्या आनी हातूंत ना. सरकारान आपलो पयसो खर्च करता. नॅशनल हायवेज ॲक्ट 1956 त्याच प्रमाणे लँड रेवन्यू कोड 1968 गोवा दोनीच्या अंदर गव्हर्मेंटाक फूल पावर आसा की रस्त्या पासच्या कुशीक जी हें आसता एन्क्रोचमेंट्स आसता इवन झाडां आसता ती काडपाचें. एक्झॅक्टली. कारण ताजो रहदारीक खूब त्रास जाता. Exactly. त्या खातीर ती काडपाची जबाबदारी सरकाराची आसता. सरकारान ती काडूंक जाय. Exactly. आनी त्या खातीर लोकांनी ताका सरकाराक कॉपरेशन दिवंक जाय. सहकार Exactly. लोकांचे तेन्ना लोकांनी आपल्या भावनांक मातसो आवर घालपाक जाय. आवर घालपाची गरज आसता. Exactly. कारण तातूंत रहदारीचें सार्वजनीक हित आसता. ते सार्वजनीक हित हाका पयलें म्हत्व दिवंक जाय आनी मागीर बाकीच्यो गोश्टी करूंक जाय. एक्झॅक्टली. ह्यो आपली भावना ह्यो खाजगी गोश्टी Exactly. त्यो पब्लीक गोश्टी न्हय. म्हणटच ते जरी ते स्थान कांय लोकांचे आतां परवरी कितें गडबड जाल्या तें स्थान त्या लोकांचें समजा एक 10,000 लोकांचें तें श्रद्धा स्थान आसा पूण ताचे बरोबर रहदारीक लाखांनी लोकांचे रहदारीक प्रश्न आसा. Exactly. म्हणटच तें हित म्हत्वाचें आसा. सारकें सारकें. म्हण आतां तुमी हांगासले थंय हालयता कितें भावना दुखवता म्हणटा भावना दुखवता पूण तातूंत देवत्व वचना. देवत्व जर वतलें आशिल्लें जाल्यार इतलीं जीं देवळां आसा जेन्ना पोर्तुगेजांनी आमचे अत्याचार केले आनी तेन्ना जीं देवळां हाल्लीं थंय देवत्व उरचेंच नाशिल्लें. एक्झॅक्टली. थंय देवत्व आसात ते देवत्व सामकें शेणू खरें. म्हणून तशें हांगासलें थंय व्हेलें म्हणून तातूंत कांय जायना. दोतोर म्हत्वाचो प्रश्न सरकारान असली स्ट्रक्चर बांदून कित्याक दिवची? लोकांक जर खरी भावना आसात श्रद्धा आसात लोकांनी आपले पयशे इतले लोकां कडेन Exactly. पयशे आपले पयशे काडून लोकांनी ते करूंक जाय. लोकांनी करूंक जाय. दुसरे जशें क्लियोफातान सांगलें की रस्त्यार आसा रस्त्यार एक वेळा कितें जाता मरे रस्त्याच्या कुशीक बांदप जाता आनी मागीर रस्तो वायट जातकीर तो मदीं येता. Exactly. पळयतर पूण म्हाजो प्रश्न न्ही म्हाजो रोड प्रश्न असो एक्वायर रोड एक्विजिशन जाल्लें आसूं. रोड एक्वायर सो सेटबॅकांक उरपा जायना न्ही. करेक्ट. रोड सेटबॅक काय एक्वायर जायना एक वेळार सेटबॅक तो ओनराल उरता पूण सेटबॅकां सुद्दां बांदपाक रिस्ट्रिक्शन्स आहा. Correct, correct. सो सरकार उगी रावता प्रत्येक खेपेक सरकार मुगीण उगी रावता आनी हें करता की भावना दुखतल्यो भावना दुखतल्यो म्हणजे कशी भावना दुखतल्यो लोक मेले जाता Exactly. लोक मरपा हो एक हाजो प्रश्न ना हो सबंद पत्रादेवी तूं काणकोण म्हणल्यार गेल्या कळटा आनी ही काही देव जाला पळय त्यो अळीमेळशे आतां जालात हे हालींचे एखादें अशें म्हणपा आता आपल्या 400 वर्सांचो 500 वर्सांचो किंवा इतले वर्सांचो Exactly. काही आतां हे जे आसा पळय आमचे राखणदार देव जे आसा पळय ते काही वर्स पयले खंय खंय शिमेचेर पुत्ताले आतां रस्ते गेले पूण भावना दुखता म्हणटा तो एक नवो प्रकार ह्या 10 वर्सांक जाला मग कितें केल्यार भावना दुखता म्हणजे आतां हांव जे कितें उलयलें पळय थंय कोणाली भावना दुखूंक शकता ना न्ही. फाल्यां म्हाजे घराडेन धालो येवंक शकता की अरे आपल्या भावना दुखली तुवें म्हणलेंच कशें काय. मोहनदास दुसरी गजाल एक म्हत्वाची आसा ह्या संदर्भांनी खूब जे पळय आमचे लोकवेदाचे जाणकार पळय जे आसात
ताणें खूब अभ्यास केलो की देव आनी अशे तरेचे पळय ज्यो कितें विभुती आसात ते तांचें निर्माण कशें जालें. हे एक ल्हान ल्हान देव आशिल्ले, देव म्हणपा जायना तांकां, पूण हालीं तांकां देवत्व करून तांचें देवळां बांदप, तांच्यो जमनी व्हडल्यो व्हडल्यो करप, थंय कमिटी स्थापन जावप, तातूंतल्यान प्रचंड पयशाचें उत्पन्न तयार जावप. हें कितें म्हणटा तूं? नाही हे हाकाच राजकारण जाला. कितें कसं जाला की थंयचो आमदार आहा तो वता, तो आमदार ताका सांगता की आपण इतलें डोनेशन दिता, तूं मातशी बरी Exactly. तो थंय कमिटी काडटा, ती कमिटी म्हळ्यार तेगे वर्कर ते Exactly. ताका फाल्यां प्रचाराक मेळपाचें, सो तांकां तो सडळ रस्ते हांगा थंय लुटून थंय ते मदत करता, तो हे करता. अरे तुमी विचार करपाक जाय की तुमी तर रिलोकेट करून बाबा तुका जर दिसलें खंयच्या आमदाराक दिसता वो रस्त्यार आहा, रस्त्या वयल्यान आपण तुका मदत करता, थंय तूं घे आनी तूं घेवा. सरकारान बांदूप आनी कोण बांदूप बांदल्यार भावन तुका आनी थंय कसं जाता की पयलो येदो उरता, मागीर ताका ते वयर छप्पर येता, छप्पर येतकीर तो वाडत वता आनी सण साजरो करतकीर तुका रोड म्हणटा उरना. हांव अनेक ठिकाणी आतां हायवेचेर वतना पळयता, काही दीस अशें जाता की म्हाका अशें दिसता रे कोणाले ब्रेक बीक फेल जर जाले आनी त्या रस्त्यार जे रावतात सगळे आपल्याला कितले लोक मरू शकता. म्हणजे सरकाराक ताचे कांय सोयी सुतक नाशिता. म्हणजे हांव परत त्या मुद्द्याचेर येता, सरकाराक सोयी सुतक ना कित्याक तर सरकाराक हें जाल्लें जाय. आनी हाका म्हाजे कोतान आज गरज आहा की जर सुप्रीम कोर्टान जर दिल्ली काय हें केल्लो की रोड सायडीक जे आसा ते स्ट्रक्चर काड म्हण, तर ती सरकारान कित्याक काडना म्हण परत केस फायल करपाची गरज आहा. हांव तेकडे येतलो, बट बिफोर दॅट आय वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन. सी कितें जाता, कांय वर्सां पयलीं चर्चीन एक डायरेक्टीव काडिल्लो, सगळे आपले जितले पाद्री आसात तांकां की तुमी पळय रस्त्या कुशीक की ल्हान ल्हान पळय खुरीस बिरीस आहा थंय वचनाकात म्हणून म्हाका सांगपाक. कारण लोक कितें करपाक लागले, ल्हान खुरीस जाले थंय रोखडे लोकांक कॉपेल जाता. सो एक्झॅक्टली, सो लोकांक तांकां डायरेक्टीव दिल्ले तरी पाद्री वताले. सो हांवें आज मुद्दम आमचो फ्रेंड फादर फेर्रांव, विक्टर फेर्रांव हांकां एक हें धाडिल्लें की बाबा आमकां एक तुजें कितें ओपिनियन तें सांग. ताणें आमकां बरें सांगलें की बाबा हो प्रोग्राम करचे पयलीं की बाबा आपल्याक दिसता की रोड सायड पळय जितलीं अशें बारीक बरी आहा तांकां विस्तार जावपाक जायना. रस्त्याक आयल्या सुद्दां इतले वर्सांचें आसूं सुद्दां रस्तो जर एक्सटेंशन जाता, रस्तो जर वाडटा, ती मोडपाक तुमी बांद दिलो म्हणून. सो चर्च सुद्दां जर इतलो बरो स्टँड घेता, सी चर्चीन बरो स्टँड घेतला, हय सुप्रीम कोर्टानूय बरो स्टँड घेतला. सी आय हॅव विथ मी बी टेम्पल ऑर दर्गा, द सुप्रीम कोर्ट सेज स्ट्रक्चर्स एनक्रोचिंग ऑन रोड्स एंड रेल्वे ट्रॅक मस्ट बी रिमूव्ड. करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट सेज इन सप्टेंबर. आतां इवन इन दीस इयर सुप्रीम कोर्टान आनी एक पास केला, पूण समहाव आमगेलो गव्हर्मेंट ते इम्प्लिमेंट करना. एज मोहनासान सांगले प्रमाणे दॅट दे वॉन्ट दीस टू फेस्टर. नाव कोणागे फुरीस शिफ्ट केलो, लोकल्स देर वील गेट एफेक्टेड. गुमटी शिफ्ट केली, लोकल्स देर वील गेट एफेक्टेड. दॅट गुमटी बिकम्स अ टेम्पल, क्रॉस बिकम्स अ चॅपल. सो दीस इज वेर द गव्हर्मेंट शूड बी एक्स्ट्रीमली केअरफूल. आनी लोकांनी ते जावपा दिवपा ना रे. पूण आतां लोक मरे कुलेफत आमी हें सगळें पळयतात, आमी नो जाता, दॅट इज बिकॉज तुवें तेका कितें अलाव केलो, म्हाका कितें हांवें कित्याक करप ना. तेगे फुरीस तुवें रिलोकेट केलो, मुगे कित्याक करप ना. सी दीस इज बिकम अ बिग इशू. तें टेंपल शिफ्ट केलें, सो तें टेंपल बांदिलें न्हू, म्हाका एक न्यू कपेल बांदून दी. दीस इज गोइंग टू बी द न्यू ऑर्डर नाव. नो आनी सेकंडली पॉलिटिशियन येवन सांगता न्ही हांव आसतो बरें कोण आतले तो पळयता. करेक्ट, दीस इज वाय. अरे इल्लिगल झोपडपट्टी किंवा इल्लिगल स्ट्रक्चराक दुसऱ्याल्या जाग्यार बांदतना कोण तरी येता आनी म्हणटा की आतां ताणें केन्ना म्हणपा आता मागे भाटां बांद ते कोण आले तो हांव पळयता, मागे भाट्टा कोण आहा लोकां भाटां बांदता ते कोण आले तो हांव पळयता म्हळ्यार हें कशें सारकें सारकें ना रे. बट देर इज वन मोर बीग इशू हियर एंड दॅट इशू इज हांव सांगिल्ले ते प्रमाणे हेंकां जाय तेन्ना ते रोड आपल्या जाय तशे डायवर्ट कोताय. कोणागेले रेस्टॉरंट साल्वार करपाक, कोणागे मॉल साल्वार करपाक, कोणागे घर साल्वार करपाक, कोणागे पेट्रोल पंप साल्वार करपाक, वीच हॅज people have lost faith, people have lost trust in the government. They know that if they want, they can divert. Exactly. So why should they not divert for a temple? दोतोर तूं इतले वर्सां हायकोर्टान आशिल्लो, ताका पयलीं तुमी लिगल प्रॅक्टीस केल्या, तूं हें सगळीं सगळीं दोंगोपांगां आमची पळय समाजाच्या ती पळयल्यात. प्रत्येक वेळार मनशान कोर्टान वचूनच सरकार सगळें फेल जाल्यात. प्रत्येक जाग्यार लोक आतां अपेक्षा करता कोर्टान वचून हाडय, कोर्ट आदेश दिता. हें सगळें सरकारान करपाचीं कामां, सरकार फेल जाला आपले राजकीय जे पळय कितें काम करपाक जाता तातूंत. सो सगळें कोर्टान करप. कोर्टान कितें आहा, कोर्टांनी एक एकदां मातशें स्ट्रॉंग रावचें पडटा. तुमकां गजाली याद आसा नकळो 2000 वर्सा जेन्ना 2000 कळंगुटे आनी कोलवा सरकारान तेदे वेळच्या सरकारान हांगासर
व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां केली बिचाचेर हय आनी जस्टीस भट्ट आनी हांव हांगासर जेन्ना जुयज आशिल्ले हय आनी ताज्यो तिकेटी पयलींच सरकारची परवानगी घेवच्या पयलीं फॉरेनाक बी विकून फंक्शनां करपाक थारायल्लें. ओ ते टॉम बट म्हणून तो संपादक आसलो गोमंतक Yes, अश्विन गोमंतक तोंबट. टायम्स ताणें आमच्या मुखार एक PIL घालें. तें पळोवन आमी तें कन्स्ट्रक्शनां बीच सायड जे जाल्या म्हणटकीर आमी ती मोडूंक लायली. पूण आमी तें मोडून फक्त गव्हर्मेंटाक सोंपयलें ना, आमी तें मोडून कलेक्टराक डायरेक्शन दिलें तें मोड फोटे काड आनी आमच्या मुखार हाडून एफिडेवीट फायल कर म्हणून विदीन फिक्स डेज. आनी तें करून घेतलें आनी तें करून घेतल्या उपरांत आमी दोनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक डायरेक्शन दिलें तुमी तें चॅक करा परतें बरोबर फोडलां काय ना तें आनी आमकां रिपोर्ट करा म्हणून. नायस नायस. हें अशें केले शिवाय बरोबर. हें सो जायना सो दोतोर म्हणजे हाजो अर्थ असो की कोर्टान इल्लें आनी इल्लें ओवर एक्टीव Proactive आसचें पडटा. पडटा. Proactive सो गोंयान जे पळय आतां हायकोर्ट आसा किंवा बाकीचे कोर्ट आसा ताणें गोंयान हें जें कितें चल्लां न्यूजपेपरान त्या संदर्भान करंदाई येता तक्रारी येता तें प्रोएक्टीव ना अशें हांव म्हणना तें आसा पूण कितें आहा कोर्टाची एक एकदां खूब लिमिटेशन आसता कारण कोर्टा कडेन सगळें सुविधा नासता तांकां ते अल्टिमेटली गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावचें पडटा तांचे कडल्यान घेवचें पडटा तें घेवं पडटा. बरोबर पूण ताणें एक विशय घालो तुमकां विचारलो की चर्चीन बरो स्टँड घेतला म्हणून. एक्झॅक्टली. जर चर्चीन बरो स्टँड घेतला जाल्यार चिमला ओव्हरब्रीज जावपाक उशीर कित्याक लागलो. एक्झॅक्टली. म्हणजे हांव धार्मीक हें करना हांव अशें म्हणना की हिंदूच्या टॅम्पलांनी ऑब्जेक्शन घेवना म्हणून कितलो आसा पूण दोनूय कडेन लोकांनी सगळ्या लोकांनी आपूण जावन समजून घेवन हें सरकार हें कार्य करचें. आतां परवरी सरकारान म्हणूंक गेले जाल्यार लोकांनी ताका ओपोज करप हें बरोबर न्ही. लोकांनी समजूंक जाय बाबा ही गरज एक्झॅक्टली. ही समाजाची गरज आयची हें समजून घेवन म्हाका एक बरें दिसता न्ही मडगांवचें हॉली स्पिरीट चर्च हांव खूब एप्रिशिएट करता तांकां. सकले बाजारांतलें जे पळय फेस्त आशिल्लें तें रस्त्यार भरतालें तेन्ना रस्ते ल्हान आशिल्ले आनी लोकूय कमी आशिल्ले. अचानक तें वाडलें. हॉली स्पिरीट चर्चीन एक बरो स्टँड घेतलो. नथींग डुईंग ग्रावंडार वर नाविनी घेतलो. एक्झॅक्टली. नाविली दिस इज रियली गुड. आणि तू ओल्ड मार्केटाचो एक चॅपल ते शिफ्ट केला पुरीस आसलो तिका रस्त्यार Exactly. तो शिफ्ट करून आमी कॉपल केलो. विजयान इनिशिएटीव्ह घेऊन तो शिफ्ट आणि हांव तेच म्हणटा जर आमदार आपले पयशे किंवा कोणा कडल्यान पयशे जमोवन जर स्वता शिफ्ट करता स्वता एक बरें बांदून दिता सायडीन हांगा मंत्री आनी आमदार सगळे आसता मरे. that has been the approach. म्हळ्यार तुवें कन्विन्स करून तांकां बाबा हें आमी थंय व्हरता तुमकां खर्च जाता जाल्यार मागीर पळोवया काडया डोनेशन काडया अशें करूं न्ही. हांगा एका मंत्र्यान नांवूच घेवया आमी रोहन खंवटेन एक स्टेटमेंट केला कांय वर्सां पयलीं तो म्हणटा की हे सगळे लोक रेडी जाल्ले शिफ्ट करपाक. आतां आपूण मंत्री जाता की ताका उस्तर केले म्हण हांव तें सांगता हातूंक राजकारण चड आनी धार्मीक भावना हे राजकारणी हें करतात. धार्मीक भावना हें करपाक हे तयार कितें जालें तें सांगता. आतां उठसूट राजकारणी ल्हान ल्हान लिडर तयार जायता. ल्हान देवूळ बांदप थंय एकलो कोण तरी लिडर येता देवूळ बांदया म्हणटा पयशे घेता देवूळ बांदता तो लिडर जाता तो आमदारकेक उबो रावता. न्ही आनी पूण थंय लोकांलो आक्षेप असो आहा की आतां हें जालें म्हणटकीर ते मॉल्स तांच्यान तो चेंज करपा जातालो मॉल साल्वार करपाक ह्या वटेन गेलो असो लोकांचो हें आहा. तूं हांव म्हाका डिटेल येना पूण जेन्ना सगळी त्यो बातम्यो ताणें क्लियर कट सांगलें लोकांनी की तो साल्वार करपा जातालो पूण मॉलाक त्रास जातालो म्हण देवाचेर हाडली. एक्झॅक्टली. सो आतां म्हाका एक सांग मेन प्रश्नाक आमी हात घालया. गोंय एक ते परमे सुशिक्षीत म्हणटाले बुद्धीवादी म्हणटाले लोक वेगवेगळ्या तरेन चर्चा करपा खातीर सदांच आसतालो एक सुसंवाद आसतालो. आज हो विसंवाद कितें जाला प्रत्येक मनीस अति धार्मीक अति भावना वितंडवाद जावपाक लागले. कोणे कितें बरयलें ताचे घरा येवन मोर्चा काडलो कोणाक धमक्यो दिल्यो पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेनी केल्यो. हें कितें कट्टरवाद हो आमी अशा भावनीक अशा गजालीक कितलो तरी हाका सरकार खतपाणी घालता कशें तें सांगता हांव आतां. हांवें त्या दिसी जेन्ना मडगांवची घटना घडली तेन्ना हांवें तें सांगलां सरकार खतपाणी कित्याक घालता. हांव अशें म्हणना की काही जाणांनी वचून कोणाच्या घराचेर मोर्चो हाडलो आनीक ते मोर्चे हाडून ते रॉंग सगळें बरें आहा पूण सरकार स्थितप्रज्ञाची भुमिका घेता सरकार आंधळ्याची भुमिका घेता हें चूक.
आमच्या वेळार आमी आंदोलन केलां आमी पाठवले एक आनी कोणाय केला पूण सरकार वगैरे रावलो ना सरकारान आमदान भितर उडयलो आमी कितेर केस घातला एक्झॅक्टली मागीर केस सुटल्यो किंवा मागीर कितें जाता तो मागीरचो पूण सरकार बग्याचे भुमिकेन रावलो ना आतांचे सरकार बग्याचे भुमिकेन रावता म्हणजे तूं म्हाका त्या देखून हांव सदां म्हणटा की सरकार पुरस्कृत गुंडगिरी उरपा जायना गुंड आ नेचर हो अनेक लोकां कडेन उरता किंवा काही ऑर्गनायझेशन जे उरता ते ऑर्गनायझेशन त्या वेळार ते तरेच्यो स्टेप्स घेतात तितून जायना पूण सरकार म्हणजे एक यंत्रणा आसा ताणें ताची तालाचेर नाचपा जायना न्ही म्हाका क्लियर आसा आमी बुद्धिवादी लोक वेदर वी हॅव फेल्ड एक समाजाचें नेतृत्व न्ही ओपिनियन पोला नंतर सदांच हे लेखक विचारवंत हे करीत आशिल्ले ते वेगवेगळे उलयताले लोक सरकार तांचे आयकताले ना आतां वी हॅव फेल्ड इट लुक्स लायक इन प्रेझेंट टायम्स the liberal thought and liberal atmosphere is coming down. And it is very few who are expressing their views forcefully. But जात कितें you get trolled on social media. So तूं मागीर वोग रावता. You get attacked like what Mona said. तूं मागीर वोग रावता. So basically the government, if the government is not with you and if you are trolled on social media, मागीर तूं वोग रावता. So basically according to me the liberal atmosphere is certainly coming down. लिबरल आमचे खरेंच सामकें सोंपलें सामकें सोंपलां हांव म्हणना हांव म्हणटा की ऑलमोस्ट सोंपला ताजें कारण हांव मरे सदांच पळयता हांव धार्मिकवादी किंवा जातीवादी न्ही पूण हांव सदांच एक हें करतालो की आमचो धर्म जो हिंदू धर्म तो ऑलवेज लिबरल टायप आमी आमचे भितर आमचे वे ऑफ लायफ हांव देवाक क्रिटिसिजम करता म्हाका कांय फरक पडना हांव बाकीचे कोणाक भटाक क्रिटिसिजम म्हाका कांय फरक पडना कित्याक फाल्यां अशें जायना की म्हाका लासपाक तो जाय म्हूण हांव मागे घरच्यांक सांगपा 4 मनीस वर थंय लास आनी मोकळो कर भटाक गरज ना हे मायनॉरिटी हितूंक पर्टिक्युलरली मायनॉरिटी हांव आतां धर्माचें नांव घेतल्यार परत तें जातालें म्हणून हांव मायनॉरिटी हितूंक जाता आनी अशें दिसतालें म्हाका की हांव स्टुडंट्स हितून आसतना हांव पळयतालो की रशिदा मुजावर म्हणटा एक एक्टिविस्ट सदांच ते अशें हाजे हितूंक हें रावताले पूण ताका त्या समाजांतल्यान विरोध जालो आनी हो विरोध आतां त्या समाजाक विरोध जाल्ल्यान तसो तो समाज फाटल्यान पडता आतां आमच्या धर्माच्या लोकांचें अशें त्या समाजांत चलता तुमी कांय जाप काडनात आमच्या समाजाक म्हण ते आतां हळू हळू हिंदू धर्माकय बी हें जावंक आयलां एक कट्टरवाद निर्माण जाला की उदारमतवाद आहा तर ताका बुच शिकोवया हें करया दोतोर हांव निमाणे कडेन प्रोग्रामाचो वेळ सोंपत आयला म्हाका निमाणें तुजो एक स्टेटमेंट जाय ह्या चर्चेचेर की हें कितें चल्लां गोंयांतलो एका अर्दान कट्टरवाद एका अर्दान रस्त्या वयले इलिगल स्ट्रक्चर्स सबंद आमचो पळय जो कितें वैचारीक जे कितें आमी घेवन बशिल्ले एक बुद्धिवाद तो ना करून अशे तरेचे एक फटीच्या फालतू प्रश्नांनी आमी घुस्पून रावतात सरकार देवळां बांदपाक सोदता आपले पयशे लोकांचे पयशे खर्च करता हें कितें चल्लां ही बेशिस्तपणां लोकांक बेशिस्त हांव लिबरलिझम कंप्लिटली गेला हें हांव मानूंक तयार ना पूण बेशिस्तपणान खूब वाडल्या कारण लोकांक जें बरें शिक्षण मेळूंक जाय तें शिक्षण आज मेळना ताजो परिणाम हो सगळो जाता अशें म्हाका दिसता शिक्षण जर बरें मेळत लोकांक जाल्यार बरे लोक तयार जातात ते शिक्षणान बदल जावन तांकां बरें शिक्षण दिवपाची वेवस्था हांगा जावंक जाय जाल्यारूच हें फुडार बरें जातलें म्हणजे अशेंच जर उरत जाल्यार बेशिस्तपणां वाडतूच वतलें निमाणे कडेन हांव कार्यावळ सोंपयतना हेंच म्हणून की आमच्यांतलो एक सूर आयलो तो असो की ही जी पळय धार्मीक थळां ताज्या नांवार लँड ग्रॅबिंग चल्लां धार्मीक थळाच्या नांवान पयसो एकठांय करतात तातूंतल्यान एक नवी लिडरशीप करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी निमाणें कशें काय म्हळ्यार समाजाक फटोवप तुमी सांगलें तें सामकें खरें की देव ही एक भावना न्ही तो हांगा आसूं किंवा थंय आसूं तो जाग्याचो म्हूण कितें आसतलो निमाणे लोकांची श्रद्धा जर व्यापी तर त्या लोकांक तें हें शिक्षण हें बरे तरेन आमचे पळय धर्मगुरू आहात ते हे फुडाकार घेवन कित्याक उलयनात आमचे धर्मगुरू लोकांक उजू मार्गान व्हरतना अशे तरेची देख कित्याक दिनात आनी सगळ्यात म्हत्वाचें आमकां हायवे जावपाक विकास म्हळ्यार कितें आमकां पूल जाय एक अर्द मिनीट सांगतो हय हे धर्मगुरू म्हणटा पळय हांव पर्टिक्युलर तेय आतां पॉलिटिकल जालात एक्झॅक्टली सो मनशाक आनी समाजाक गोंयच्या समाजाक जर बरी उजू वाट दाखयतालो म्हाका दिसता धर्मगुरूंनी अशे तरेची भुमिका घेवपाची गरज आसा आनी ही स्ट्रक्चर्स खंयच्याच उदरगतीक आडखळ आसची न्ही ही स्ट्रक्चर्स लोकांचे फायदो घेवपी तांचे भावनीक फायदो घेवपी आसचे न्ही अशेंच आमी सांगतात आनी आयची कार्यावळ सोंपयतात RMS खांडेपारकर बाब तुमी हे मुद्दम आयले मोहनदास लोलयेकर आनी एडवोकेट कुतिनो
तुम्ही आमच्या कार्यावळीन मुद्दम आयले आनी तुम्ही महत्वाची मतं व्यक्त केली. पळयत रावात गोमंतक TV.